मेडिकल लॅब आहे हांव आसतना तो इश्यू येयल्लो वचना आसतना कळना तुका जेन्ना आमचो एक सेक्रेटरी आसलो त्या सेक्रेटरीन कितें केलें एका प्रोविजनल लायसन्स दिलें ट्रेड लायसन्स दिलें आनी जेन्ना लोकांचो इश्यू जालो बाबा हे रेजिडेंट हावसाक एका कितको कमर्शियल एक्टिविटी दिली जामू जेन्ना त्या मिटींग येयली तेन्ना हांवें तें गेलें फायनल एनओसीक हांवें रिवोक केलें म्हणजे दिवं ना ताका ताका दवरलें हाडून सडनली त्या 3 दीस न्यू सेक्रेटरी येयलो आनी ताका परमिशन दिलें परमिशन दिलें म्हणून आमी बिडिओन गेले बिडिओ सांगलें बाबा हें दिवपा जायना कित्याक लोकांचो इश्यू आहा लोकांक प्रॉब्लम आहा हिंगा मागीर तरी पूण तेणें बिडिओन ती एनओसी ताका दिली मागीर आमी थंय आमची मिटींग घातली मिटींग घालून ती आमी रिवोक करपाचो आमी प्रयत्न केलो कित्याक ह्या लोकांचो इश्यू म्हणटो आमच्यान करपा येना न्हू लोकांक जाय तें आमी करपाचें आमी लोकांक सांगलें बाबा तें रिवोक करतलें म्हणून आनी त्या प्रमाणे हांवें तें रिवोकाक घातलें आनी काल 29 ताका आमी फायनल ताका एनओसी दिली बाबा तुवें तें रिवोक करचें म्हणून ट्रेड लायसन्स दिलो आतां आनी आमी त्या रिवोक ताका नोटिसूय धाडलें तरी पूण हें आजून चालू आसा लोक सगळो एकठांय जालो बाबा तुवें आमकां आपयलें सरपंच बाब तूं आजून सरपंच हें कितें चालू आहा आमी सगळो लोक एकठांय जालो गांवचो लोक आनी येयलो हांगा आनी तांकां सांगलें आमी पुलिसांकूय आपयलें पुलिसान येवन चोयलें बाबा चालू आहा तें पुलीस येवन तें आज तेंगेले गेटीक लॉक मारला आनी तांकां सांगलां तुमी एक्टिविटी चालू करना कित्याक तुमकां ऑलरेडी तुमगेलो रिवोक केलो आहा तुमी तुमकां जाय जाल्यार फॉर द एक्शन तुमी कितें जाल्यार तुमी करपा म्हणून त्या बरोबर तुमी कांय करनाका म्हणून आनी इतलो इश्यू बाब तुम्ही पयलीं जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता तेन्ना प्रोविजनल दिता प्रोविजनल दिवन ताका मागीर जेन्ना सेक्रेटरीन इश्यू केले तेन्ना तेणें उरलेले जे बाकीचे डॉक्युमेंट आसा हेल्थातले आनी ते सगळे हाडलेले ते सगळे डॉक्युमेंट हाडले तरी पण आमकां कित्याक दिवना ते कमर्शियल एक्टिविटी करपा जायना म्हाज्या बिल्डिंगाक कळ्ळें तुका ताका लागून आमी ते दिवना फक्त लोकांचो विरोध आसलो लोकांचो विरोध जालो ताका लागून लोकांचो विरोध म्हणजे आमच्यान कितें करपा जाता लोकांक आमचें कितें ताका लागून आमी तें बंद दवरला हांगा सद्या इश्यू कितें आसा वो लॅब एक्चुअली रेजिडेंशियल बंगलो रेजिडेंशियल बंगल्यान तेंच्यांनी लॅब एस्टॅब्लिश केला विदाउट इवन कन्वर्जन तेंच्यांनी कन्वर्ट करूं एज येट इट इज हाऊस नंबर तांकां हाऊस नंबर दिल्ले आसा तेंचे कमर्शियल एक्टिविटीज चालू करपा जायना एज एवरीवन नोज की कमर्शियल एक्टिविटीक बारीकसो जागो मेळटा तुमकां करपाक पूण हे फुल तेंच्यांनी कमर्शियल एक्टिविटी चालू केला फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप सेकंड फ्लोर फुल तेंच्यांनी कमर्शियल एक्टिविटीज केला आनी जाता कितें हांगा लोक सगळे हांगा येवन रावतात आमकां आमचो घर तेंच्या सायडीन तेकोनच पडटा आमकां सो लोक हांगा रावतात इवन भुरग्यांक घेवन सुद्दां आमी हांगा भायर येवपाक शकना इतलें अशें जाता आमकां कित्याक आमची प्रायवसी वायलेट जाता आनी तेंचो कॅमेरा सुद्दां आमच्या घरा गेटीडेन पावला हें जाता व्यू आसा तेंकां सो आमी भायर सुद्दां सरपाक शकना इतलें आमकां सामकें हें जाता डिफिकल्टी जाता आनी लोकांक सुद्दां हांगा ह्या सायडीन हांगा लायनाका म्हणलें जाल्यार पार्किंग करनाका म्हणल्यार थिंगा वचून करताय पार्किंग अशें जालां आनी हांगा कितें आसा पब्लीक हेल्थ हॅझार्ड्स खूब जाले आसा कित्याक लोक येतात खंयच्यान पयसान येतात आनी वॉशरूम ना हांगा पब्लीक फेसिलिटी कांय ना वॉशरूम सो थिंगा फाटल्यान व्हाळ आसा एक साल ट्रिब्युटरी इट इज अ साल ट्रिब्युटरी सो थिंगा वचून ते वॉशरूम मतलब तांकां थिंगा करता येता कितें तें सो आमकां कितें आसा हांगा हें नाका आमकां लॅब मेन म्हणल्यार इवन पब्लिकाकूय नाका कोणाकूच नाका द होल पीपल फ्रॉम दीस रेजिडेंस डोंट वॉन्ट इट नेबराचो आतां हे एक कोणी बंगलो म्हूण आपल्याक रावपाक बांदले ही रेजिडेंटल एरिया फुल रेजिडेंटल एरिया ही आतां हेंच्यांनी कितें केलां हेंच्यांनी कमर्शियल करनासतना हे काडला थर्ड पार्टी दिला दिल्ली पार्टी दिल्ली पार्टीन काडला हिंगा पॅथॉलॉजी लॅब गायला ओके पॅथॉलॉजी लॅब गायला ते गायला हेजे नंतर आमी पंचायतीन गेले जाल्यार तांकां प्रोविजनल लायसन दिल्लें फक्त प्रोविजनल लायसनाचेर आमी स्टार्ट केलें काम डे ऑफ फर्स्ट जेन्ना काम चालू केलां त्या दिसा तांकां आमी विचारलें बाबा तुमी कितें करता ही रेजिडेंटल एरिया आहा आनी तुमी हम पैथोलॉजी लैब डाल रहे हैं पालो ओके पैथोलॉजी लैब हमारा ओपोज रहेगा हमारा पूरा रेजिडेंटल एरिया ओपोज रहेगा तो म्हाका सांगता तुम तुम्हारे तरफ से करो हम हमारे तरफ से करताय त्या दिसा आमी प्रोसेस चालू केलो पंचायतीन प्रोसेस केलो पंचायतीन एप्लिकेशन दिले सगळे दिले तेंचे आरटीआय मागले आमी सगळे हेंचे हेंची कांयच ना पळोवपाक गेले जाल्यार प्रॉपर पार्किंग ना सेटबॅक ना प्रॉपर ओके ते आमकां इश्यू लागना जेन्ना तेंके ओनरा आमी विचारले तुमी हे पळय हेंकां पळय दिला न्ही तुमी रावा येवन तुम्ही अशी हे दिवपा मेळना ती ओनर म्हणपा लागली ना आमी करता हेंच्यांनी खंयच्यानी गव्हर्मेंट ऑफिसांत वचून एनओसी हाडून लॅब चालू केले विदाउट परमिशन तेणें चालू केले तेन्ना आमी पुलीस स्टेशनार गेले पुलिसान कंप्लेन बी केली मागीर पुलिसान येवन तांकां वॉर्निंग गेले आनी बंद उडयले तेज्या नंतर एक सेक्रेटरी येता 2 दिसां खातीर येता ही सेक्रेटरी वयता तो 2 दिसां खातीर येता आमकां कळ्ळें हो 2 दिसां खातीर हो कितें तरी करपाक येयला म्हणून जेन्ना आमी सगळे गांवचे लोक उठले आनी तेजे फुड्यान गेले बाबा ताका सांगलें अशें असो एक मॅटर आसा लोकांचो फुल्ल ओपोज आसा तो म्हणपाक आपूण इंटरफेर जायना आपूण तांकां दिवपा ना डे ऑफ नेक्स्ट डे वचपाचो त्या टायमार हेणी काडला आनी तांकां ट्रेड लायसन इश्यू केला विदाउट एनी इन्स्पेक्शन विदाउट कांयच आसतना तेजे नंतर आमी उठले आनी पंचायतीन परत गेले पंचायतीन जेन्ना परत सगळे लोक वचनाका पंचायतीन इन्स्पेक्शना आपयलो टीसीबीक दिले आमी मागीर बिडिओन दिले बिडिओंतल्यान येयले आनी पंचायत येयली
आणि इन्स्पेक्शन केलं जाल्यार यांची कांयच सारखें ना. मागीर पंचायतीन रिमार्क मारलो यांचे कांयच सारखें ना. त्याच्या नंतर पंचायतीन एक 15-20 दिसान जेन्ना बॉडी मिटींग त्यांची जाला तेन्ना रिवोकेशन काढला. आता रिवोकेशन डेट 29 शोकोस नोटीस पयलीं धाडलो तांकां. त्याच्या नंतर रिवोकेशन काढलें. रिवोकेशन आता पयर काढला 29 रिवोकेशन काढलें जाल्यार तांकां रिवोकेशन नोटीस पावली तरीकी तेंच्यांनी हें चालू दवरला. तेच्या नंतर आमी पंचायती परत सेक्रेटरीक विचारले अशें जाला. मागीर सेक्रेटरी म्हणपाक तूं परत एप्लिकेशन दी. आमी परत एप्लिकेशन घायलें जाल्यार काल तांकां पयर सॅटर्डे तांकां स्टॉप नोटीस काडला. स्टॉप नोटीस काडून ते परत चालू दवरला. ताका लागून आज आमकां हे स्टेप घेवपा पडले. आनी हांव एक प्रेस घेवपाचो कारण कितें हे थोड्योश्यो गोश्टी आसा सीएमा फुडें पावना. हे सीएमाक कळच्यान सीएमान आमचें लक्ष दिवचें मातशें हेजेर. आनी आमचो हिंगा फुल्ल ओपोज आसा आमकां नाका हे. आमचे हिंगा ल्हान भुरगीं आसा बायलां आसा जाणटेले लोक आसा भायर सरपा मेळना. आमच्या लेडिजां भायर सरपा मेळना. जे पळय लोक पळय येता हिंगा भायरसान लोक येता सगळे कर्नाटका वयले लोक येता. हे मेडिकलाक भायर धाडपाचे लॅब हे दिल्ली सान UP सान महाराष्ट्रा सान आनी कर्नाटका सान लोक येता. तुका कितें दिसता खंय तरी पंचायत सेक्रेटरी कितें तरी गोलमाल करता अशें दिसता? हांव ते कांयच म्हणपाक शकना बट काम खूब स्लो आसा. ना तशें न्हू फाटीं येयलो 2 दिसां खातीर NOC दिवन गेलो. हय हय आसा हितून गोलमाल आसा. हय कितें तरी गोलमाल आसा. आनी पंचायतीचें काम खूब स्लो आसा. 4 म्हयने जाले आमी स्ट्रगल करता. 4 म्हयने जाले. एक्चुअली हे इतले प्रोविजनल लायसन म्हणटा ते दिवपूच न्ही. हे कॉन्सेप्ट आमकां खबर नाशिल्लो. जेन्ना आमकां कळ्ळें प्रोविजनल लायसन दिवप न्ही म्हणून तेन्ना आमी चड हें केलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.